आता पळोवया गोंयच्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. केरी पेडणेंच्या आजोबाची जात्रा मोठ्या भक्तिभावान मनयली. केळ्यांच्या घडांक लागून ही जात्रा फामाद. गोंयचे आनी गोंया भायले लोक हांगा आपली आंगवण पुराय जावची म्हूण येतात. आजोबा कडेन मागिल्लें मेळटा म्हूण पयस पयसच्यान लोक जात्रेक केळ्यांचे घड घेवन गर्दी करता. जागृत देवस्थान आहा तेन्ना ह्या जात्रेक जे भावीक आहात ते नवसाचो जी आंगवणी आसता ते फारीक करपाक मुद्दाम कर्नाटक महाराष्ट्रा थंयसून भायरसून मुंबयसून अशे लोक जे आंगवण सांगून वयतात तेन्ना ती आंगवणीक तांकां देवा कडसून खरोच फायदो जाता. तशेंच ते वर्सांच्या वरात सांगून ती आंगवणीक लागून मुद्दाम येतात आनी आपले आंगवण नवसाचो नवस फेडून ते आपूण वयतात. तशेंच भाविकांचो खूब उत्सव मना सारकी कामां जाल्ली आसता आनी हे आमच्या जाणट्यांनी सांगलेले आहा की ह्यो राखणदार ज्या देव आमचो नवसाक पावणारो तसोच प्रसंगाक पावणारो वर्सांच्या वर्सांत असो वाडत वाडटा आनी ह्या भाविकांक खूब उमेद जाता की हे जात्रे खातीर येवपाची. आसगांवच्या DMC कॉलेजींत टेक्नोट्रॉनिक्स ही 2 दिसांची कार्यावळ जाली. कार्यावळींत गोंयभरचे कितलेशेच कॉलेजीच्या भुरग्यांनी टेक्नोट्रॉनिक्सांतल्या सर्तींनी वांटो घेतलो. डिपार्टमेंटान हो टेक्नोट्रॉनिक्स इव्हेंट ऑर्गनायज केल्लो आसा आनी प्रोफेसर रामराव वाघ हेणें आमकां खूब मदत केल्ली आसा. हो इव्हेंट आमी इतल्याच खातीर ऑर्गनायज केला की सगळ्यांक IT म्हणजे जे BCA स्टुडंट्स आसा तेंचे कडल्यान कितें तरी नॉलेज आमकां म्हणजे स्टुडंट्स कशे आसा तांकां कितें तरी नॉलेज मेळोंक जाय तेंचे कडल्यान आमकां कितें फीडबॅक मेळोंक जाय ताचे खातीर केला आमी. We have around 24 main activities, that is Dr. Debak, Plakat and many more for IT students to showcase their IT skills, as well as many gaming events, for example Counter-Strike, FIFA, NFS, so that the students get opportunity to showcase their talents even in gaming. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय क्रिकेट संघटनेची 2020 GPL सर्त 21 तारखेसावन पर्वरे अकादमी ग्राउंडार सुरू जातली. सर्तीत गोंयच्यो 6 आनी महाराष्ट्र आनी दिल्लींतल्यो टिमी वांटो घेतल्यो. काकुलो उद्देग समूह पयलेच खेप हे सर्तीत टीम घालतले. फायनल 6 मार्चाक जातली. खेळगडे वांटपा खातीर पावणी 9 तारखेर जातली. GPL जैतिवंतांक 8 लाखांचें इनाम मेळटलें. Goa Professional League will start from 21st will be inauguration and 22nd the matches will start. Final will be on 6th of March. It's all same like last time. It was 2 matches per day, starts at 2 o'clock and finish by 10 o'clock. And final will start at 6:30 and finish will only 1 match on the final day. We have a new team coming from Goa. First time, Kakulos, Manoj Kakule, the entrepreneur who has put his team first time coming. The other teams which are as old as Dempo, Salgaonkars, Chaugulej, Gino, Sarvodai, Kakulos, and there are 2 outstation teams coming, not from out of India, but in Indian origin. One is from Delhi Warriors and second is Jain Academy from Jalga. And total आमी 75 सुमार पूल काडिल्लो आसा. म्हणल्यार 8तले एक्चुअली 6 प्लेयर आमचे 6 फ्रँचायजी वतले आनी आमी ज्यो भायले फ्रँचायजी आसा तांकां आमी 4 प्लेयर गोवन घेवपाक कंपल्सरी केल्ले आसा. जशें आमची फ्रँचायजी 4 भायले घेतले तशें तांणी 4 आमचे घेवपाक जाय आनी एटलिस्ट 3 तांणी खेळोवपाक जाय In final 11 या. सो तांकां आमी अमकेच घ्या अशें म्हणून सांगूना. तांच्यांनी 4 खंयच्याय घेवपा जाता. एलीट ए ग्रूप घेवपा दिवना आमी तांकां, कारण ए ग्रूप म्हणटा आमी अंडर-19 आनी हे एलीट आनी B ग्रूप हातूंतले तांणी 4 घेवपाचे. एलीट ग्रुपांतले 8तले जर कोणी उरले जाल्यार दे विल गो टू ए. 21 आसा तातूंतले 18 घेवपाचे. म्हणून तातूंतले जर 3-4 कोण उरता पळय ते बींक वतले आनी बीतले मागीर कोण उरते आउट ऑफ हे जाले. सेकंडली आमी ह्या वर्सा क्वॉलिफायर आनी एलिमिनेटर केले. मिनिमम एक टीम कमीत कमी 4 तरी मॅची खेळटल्यो. अदरवायज कितें जातालें 2 ग्रूप केले जाल्यार 2 मॅची खेळणार भायर पडल्यार भायर पडले. इतल्यान हे खबराची हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.